मडगावची नगराध्यक्ष म्हणटा तिचे कडेन कागाळ पावल्या. पयलीं बऱ्यान विषय सुट्टा काय पळयता. कालच आमकां एक कंप्लेंट पाविल्ली आसा आनीक ते स्टाफान म्हाका केल्या ती चेअरपर्सनाक. तर एज अ चेअरपर्सन हांव सगळें डिस्क्लोज करपाक शकना, बट हांव तो स्टाफ आमचो जो ऑफिसर आसा ताका हांव पयलीं आपयतलें आनीक बऱ्या भशेन ताका सांगतलें. जरी तेणी आयकुना आमचें जाल्यार आमी कितें तरी कारवाई करतली हेजेर. कित्याक बायलांचें सपोज अशें कितें जाता जाल्यार आमी उगी रावपाना. बट हांव पयलीं एक बऱ्या भशेन ताका सांगून पळयतलें. ऑफिसर दोशी असल्यार सरकारान योग्य कारवाय करची. खंय तरी इवन आय हॅव बीन अ विटनस टू दीस. म्हणजे हांव चेअरपर्सन आशिल्लें तेन्ना ही हांवें कमिटी केल्ली अंडर विशाखा कमिटी गायडलायन्स. आनीक आय हॅव हर्ड की वन ऑफ मिन्स आय नो की वन ऑफ द कंप्लेनंट्स तुवें जें पळय आतां आयकलां शी इज एक्चुली ऑन द कमिटी ऑल्सो ऑफ दीस विशाखा कमिटी आमी जी पळय केल्ली ती. तर म्हाका तरी अशें दिसता की जर अशें कितें आसा कळ्ळें न्ही, तसल्यार जर इफ इट इज हॅपनिंग इन आवर ओन बॅकयार्ड किंवा रायट अंडर आवर नोज, तसल्यार म्हाका दिसता हाजेर प्रॉपरली एक इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय हातूंतलें. अँड इफ द ऑफिसर इज फावंड एरिंग ही शूड बी पिनलायज्ड. दीस ऑफिसर इज रॉंग. तसल्यार आय थिंक गव्हर्मेंट शूड टेक अ नोट ऑफ दीस व्हेरी स्ट्रॉंगली. It's a message which I would like to give to the government that you should take a note of this, and because it's a blot on the government, आणि त्याप्रमाणे व्यवस्थित ऍक्शन घेऊन इट शुड बी टेकन टू अ लॉजिकल कन्क्लुजन. गोवा फॉरवर्डांनी हो विषय मीडिया मुखार काढलो. कमीत कमी एक सिनियर गव्हर्नमेंट ऑफिसर ताची वागणूक हालींच्या तेंपार इज सेट टू कम अंडर द एम्बिट ऑफ विशाखा गायडलायन्स. म्हणल्यार एक सिनियर गव्हर्नमेंट ऑफिसराची वागणूक आपले वर्क प्लेसीर सेक्शुअल हॅरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस ऍक्ट हाचे तरतुदी अंडर येवपाची शक्यता आसा अशें आमची कानार पडला. तेन्ना हे गव्हर्नमेंट जे इट इज क्रॉस ऑल बाउंड्रीज ऑफ करप्शन रायट नाव, हे आता मोरल करप्शनाचेर कितें एक्शन घेता हे पळोवपाक सगळ्याची गोंयकारांची उत्सूक आसतले. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.